म्हापशा एकता नगर वाठारांत फाटल्या 3 दिसां सावन उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा। वीज खात्यान भुंयगत केबलाचें काम करतना उदकाची पायपलायन फोडली अशें थळाव्यांचें म्हणणें। बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करूंक ना जाल्यार भौशीक कार्यालयाचेर घेराव घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। पळयात पुराय बातमी। हर घर जल योजने अंतर्गत 16,000 लिटर उदक फुकट दिता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें। मात म्हापसा एकता नगर वाठारांत फाटल्या 3 दिसां सावन नळ सुकला। भुंयगत केबलाच्या कामा वेळार वीज खात्यान उदकाची पायपलायन फोडली आनी दुरुस्त लेगीत करूंक ना अशें थळावे सांगता। नळाक उदक येलें मात घरांनी पावलें ना अशें तांचें म्हणणें। देखून बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम कार्यालयाचे घेराव घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। आम्ही असा सध्या म्हापसा एकता नगर हाऊसिंग बोर्ड हांगासर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता सध्या रातची 1:30 जाल्ली आसा आणि हांगासर आमी पळयता की हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचे सध्या सकाळच्यान अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे काम जे आशिल्लें ते चालू आशिल्लें। पूर्ण जो रस्तो स्टार्ट जाता थंयच्यान ते अख्खी लेन जी आसा वर जे रस्तो आसा तो खणत गेल्ले, पण खणटा आसतना जी मेन उदकाची पायपलायन जी आसा ती हांगासर फुटली गेली आणि लेट आता 1:30 जाल्ली आसा आणि हांगासरले जे रावपी लोक आसा ते सध्या हांगासर रस्त्यार येयल्ले आसा, ते म्हणजे हांगासर उदीक भरपा खातीर। हे जे आतां जे मेन उदकाची पायपलायन जी आसा, जे उदीक आसा ते हांगासर ना म्हटल्यार 24 ते 25 घरांक उदीक वयता। हांगासर काही अपार्टमेंट्स आसात ज्या जाग्याचेर 12-24 हांगासर फ्लॅटां जी आसा त्या फ्लॅटांनी घरांनी हांगासर उदीक वयता, पण गेली 2 दीस जाले तांकां उदीक नासलें आणि आयज जो रस्तो खणपाचें काम चालू आसा अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून आणि त्या काम चालू आसतना तेजी पायपलायन आसा ती फुटली गेली आणि अचानक जेन्ना आता जेन्ना तांकां उदीक येयलें आणि जेन्ना हे जे उदीक आसा ते खंय तरी तांच्या घरांनी पावपाक जाय आशिल्लें, पण हे उदीक घरान न पावता हे रस्त्याचेर जे आसा ते वेस्ट जायत गेले। तेन्ना हांगासरले जे लोक आसात थळावी तेन्ना तेंच्यांनी रस्त्याचेर येवन हांगासर पळयले तेन्ना तेंच्यांनी आपल्यो बालद्यो कळसुल्यो ज्यो आसा त्यो रस्त्यार येयल्यो। हांगासर तेंच्यांनी एक्सटेंशन पायप लायले आनी त्या पायपांतल्यान तेंच्यांनी उदीक भरपाक स्टार्ट केलें, पण कांयच काळा खातीर कांयच मिनटां खातीर ते उदीक येयले आणि ते बंदूय जाल्ले आसा। सध्या तेंची हरशी अडचण सध्या निर्माण जाल्ली आसा की 2 दीस उदीक ना। जे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर जे काम चालू आशिल्लें त्या कामाक लागून हांगासर मेन उदकाची पायप फुटली गेली आणि आयजूय तांकां उदीक ना। संडे सध्या असो प्रश्न निर्माण जाता की आयज सॅटर्डे हे पायपलायन फुटलेली आसा, तांकां 2 दीस उदीक नासलेलें, फाल्यां संडे फाल्यां परत उदीक ना तांकां आणि जी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आसा ती येवन हे पायपलायन रिपेर करतले काय ना, तर फाल्यांचो एक दीस परत गेलो संडे आणि सोमारा परत कामाक उठोन वचपाचो प्रश्न। तेन्ना तांकां हे जे उदीक आसा ते खूब गरजेचें आसा आणि त्या टायमार तांकां हे उदीक पावचें ना। रिपेर जे करूंक ना पायपलायन तेचेर फाल्यां कितें रिपेर वर्क जातले। सध्या हे लोक जे आसात ते हांगासर रस्त्यार पाविल्ले आसा, तेंची मागणी आसा की फाल्यां मेरेन तरी हे पायपलायन जे आसा ते रिपेर जावचे म्हणून। सध्या तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें आसा की जर फाल्यां मेरेन हे पायपलायन रिपेर जायना जाल्यार ते PWD डिपार्टमेंटाचेर कंप्लेन करपा खातीर आनी घागर मोर्चाय ते घेवन वयतले अशें म्हणून। ह्या पायपलायन फुटलेल्या जे उदकाची पायपलायन आसा त्याच्या बद्दल अपडेट जी आसा आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।